सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय जर तुम्ही सामाजिक बळाचेर पळयशात जाल्यार महिलांक सन्मान दिवपाचो काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार नरेंद्र मोदीजीत केलें. इक्वल रायट दिवपाचें काम जी सुरवात ऑलरेडी जेची गोंयांत जाल्ली. आमी जाका म्हणटाले की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड बऱ्याच जाणांक गोंयांत कदाचित खबर ना. म्हणजे समान हक्क, समान न्याय. आज गोंयांत तुमकां प्रॉपर्टी रायट म्हणजे एखाद्या महिला लग्न जाल्या उपरांत तिजो अर्दो रायट, प्रॉपर्टीचो अर्दो रायट त्या महिलेक वयता. घरात जर आपल्या वडिलांची प्रॉपर्टी आसत जाल्यार तिजो अर्दो रायट आपल्या घरातल्या भयणीक वता. भावाक जसो रायट आसा भयणीकूय तितकोच रायट वता. वो समान न्याय दिवपाचें काम जे गोंयांत सुरू आशिल्लें ताका आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणटा. ते जाती धर्माचेर आदाराचेर ना. सगळ्या जाणांक बर्थ रजिस्ट्रेशन करपाक जाय, डेथ रजिस्ट्रेशन करपाक जाय, तशें मॅरेजूय रजिस्ट्रेशन करपाक जाय. आणि एकदा लग्न जाल्या उपरांत तो समान हक्क उरता. म्हणजे तोच हक्क दिवपाचो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गोंया उपरांत उत्तराखंडांतल्यान सुरवात जालो. तो पुराय देशभर सुरू जावचो. हे सुद्दां आमी म्हणटा की समान हक्क दिवपाचें काम माननीय मोदीजीत केलां. सामाजीक न्याय दिवपाचें काम हे माननीय मोदीजीत केलां.